CZMP विशयावेल्यान पेन्ना दि फ्रँका पंचायतीन खासा ग्रामसभा मागिल्ली। ह्या बसकेक थळावो आमदार हजर आशिल्लो। जे मुद्दे सामावून घेवना ते मुद्दे आमी परत धाडटले आणि सरकारा कडेन मागतले ह्या फावट तरी हे मुद्दे सामावून घेवचे म्हूण अशें आमदार रोहन खंवटेन म्हळां। RDX खातीर पर्वरीच्यान विशाल साळगांवकर। आज पेन्ना दि फ्रांक पंचायतीन ग्रामसभा मागिल्ली where I was also invited basically only to discuss on the CZMP plan जे गोष्ट आज ड्राफ्ट म्हणून परत आयिल्ली आसा ताजेर ग्रामस्थांक दाखोवन तांचे विचार घेवपाक। दुर्दैवान I think it is only waste of time and money that whatever plan was told by the panchayat or suggested by the panchayat जंय कमी पडटाले म्हणजे बंद दाखोना, स्लुईस गेट दाखोना, ताच्या खातीर HTL घालूंक शकता, तुजी हाजी लायन मार्क केल्ली ना. So there are a lot of shortfalls which are there which is in short making the same picture what was given last time. So जी ग्रामसभा last time घेतिल्ली ग्रामस्थांक घेवन तातलो एकूय पॉयंट तातूंत इनकॉर्पोरेट केल्लो ना हे क्लियर दिश्टी पडटा. परत जेन्ना आमी रेफरन्स प्लॅन घेता तो 1991 2005 हाजेरूय चर्चा जाल्ली आसा. वी आर पुटींग दीस पेन्ना दि फ्रांक पंचायतीच्या लोकांनी थारायल्लें आसा की पंचायतीन हे इमिजिएटली तांचे विचार फाटले जे आशिल्ले परत घेवन सरकाराक आनी जांकां ऑथॉरिटीज जाय तांकां परत धाडचे. हो मुद्दो खूब सिरियस आसा. जर आमी आज पेन्ना दि फ्रांक हें पळयलां जाल्यार फूल CRZचो मॅस वी कॅन सी इन द होल स्टेट ऑफ कोस्टल बेल्ट ऑफ गोवा. तातूंत थोडे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आर रनिंग टू मेक इट CRZ2 in village areas which have been made as PDAs. So is the government really clear in helping the people who actually deserve it, or are we going in one line where we are just trying to show one plan but the intent is something else? सरकाराचे इंटरवेन्शन हातून खूब गरजेचें आसा. असेंब्लीन हो मुद्दा मारप आनी करून घेवप हे करतलोच, पूण जे पंचायतीन एज अ बॉडी तांणी ग्रामसभा घेवन घेतिल्ली कन्सल्टंट्स कितें करताले आनी सरकारान कन्सल्टंट्सा कडेन हें परत कित्याक चॅक करुना हो प्रश्न पडटा. I will hold director of panchayat, I will hold CRZ authorities responsible for acting irresponsible and getting the same plan what was shown earlier. म्हणून आमची मागणी आसा की जे पॉयंट्स इनकॉर्पोरेट केल्या ते परत आमी परत धाडटले and we will ask the government at least this time to ensure that these points which are taken in are incorporated. कित्याक आमची फूल लायन जी आसा पेन्ना दि फ्रांकान ते बारीक बारीक लोक समाजाचे लोक रावतात, फिशींग कम्युनिटी रावतात, फिशींग वॉर्ड्स प्रपोज केल्ले आसात आनी तांची घरां तांचे प्रॉब्लेम जे आसात सगळे आमकां खबर आसा and we are all with them to ensure that these issues are safeguarded. सरपंचांची मिटींग कन्व्हीन केल्या was very important आज पंचायतींची in aspect of understanding where the shortfalls were. These shortfalls, I think I have requested the panchayat to ensure that it reaches before the timeline. 26 फेब्रुवारी खूब लागीं डेट आसा. म्हणजे आनी एक सरकाराक मागणी आसा की तांणी हें एक्सटेंड करचें असेंब्ली पर्यंत आनी असेंब्लीच्या मागीरूच दिवचें, कित्याक असेंब्ली सेशनाक हो मुद्दो पूर्ण गोंयचो आमकां डिस्कस करूंक मेळटलो. फक्त एक मर्यादीत कॉन्स्टिट्युएन्सीचो न्ही, एक सोल्युशन काडूंक मेळटलें जे गोंयच्या हितान फुडें लोकांक बरें पडटलें. आयज CZMP जो प्लॅन आयज ड्राफ्ट आयज पंचायतीन धाडला त्या खातीर आमी स्पेशल ग्रामसभा मिटींग आपयलेली सगळ्या ग्रामस्थांक घेवन आनी तेंचे जे लास्ट टायमाक आमी 2019 दोनदा अशीच मिटींग आपयलेली आनी आमचे जे ऑब्जेक्शनां आसा ग्रामस्थांची ती आमी आयज मांडलेली. म्हटल्यार जेन्ना हो ड्राफ्ट नवो पंचायतीन येयलो एक 10 दीस जाले तेन्ना आमकां कळोन चुकलें की जी आमी ऑब्जेक्शनां घातलेली तेजेर कांयच विचार जाल्लो ना आनी तेजेर लोकांचेर आमच्या सगळ्या लोकांचेर अन्याय जाल्लो आसा. तेज्या खातीर स्पेशल ग्रामसभा मिटींग आफोवन आयज आमी स्पेशली आमचे पर्वडचे MLA आफोवन हेजेर आमी डिस्कशन केलें, सगळ्या लोकां कडेन डिस्कशन केलें आनी तितून आमी जी आतां कंप्लेंट्स आसा ती परत आज आमी एनवायरमेंट CRZाक आमी धाडपाची आसा आनी तेजेर गव्हर्मेंटान विचार करपाची गरज आसा. कित्याक जी ट्रेडिशनल जे कोस्टल बेल्टाक जे लोक आसा ते ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा आमचे आनी कितकी वर्सां जाले ते रावता आनी जो धंदो करता, बिजनस करता, जे आमचे पोटाचो धंदो करता तेजेर आयज हो अन्याय जाल्लो आसा.